नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी एक वेगळो विशय तुमच्या मुखार घेवन येतात। वेगळो विशय मांडपाचो आमी हांगासर एक प्रयत्न करतात। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सद्या देशभरान आनी गोंयान राजकीय वातावरण जें आसा तें तापलां। वचत थंय राजकीय गजाली, राजकीय चर्चा, उमेदवारी, भाजप, काँग्रेस, आप आनी हे सगळे पक्ष ह्या संबंधीच्यो बातम्यो ज्यो आसात त्यो सगळ्याक आमकां वाचपाक मेळटा। सगळ्याक चर्चाय ती आमकां जी आसा ती सुरू जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा। पूण ह्या सगळ्या भितर इलेक्शनां ही जातलीं, कोण निवडून येवपाचे आहा ते निवडून येतले, कोणाक निवडून हाडपाचे तांकां लोक निवडून हाडटले त्या बद्दल कांय प्रश्न ना। ही लोकशाही आनी लोकशाही भितर ही जी प्रक्रिया आसता ती कांय वर्सां भितर, कांय वर्सांनी, फिक्स वर्सांनी, 5 वर्सांनी ती जाता। आता ती कशा पद्दतीन जाता, पारदर्शीपणान जाता, काय लोकांक आमिशां दिवन जाता, काय कितें जाता हो वेगळो विशय चर्चेचो थारतलो आनी ते आमी तुमकां सांगपाची गरज ना। सगळ्यांक वस्तुस्थिती खबर आसा। पूण आमी जेन्ना गोंय म्हणटा आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की गोंय आमचें हें सामकें माणकुलें सोबीत सुंदर अशें राज्य आनी गोंयची संस्कृती, गोंयचें दायज, गोंयचें कल्चर आनी ह्या सगळ्याक मेळून जें गोंयकारपण आमी म्हणटा हें गोंयकारपण ह्या सगळ्या बोळा भितर किंवा आमी ह्या बदलत्या युगान भितर शेणत चल्लां काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्न। आनी हो प्रश्न पडपाचें कारणूय जें आसा तशेंच आसा। आमी फुडें तेचेर भाश्य करपाचो प्रयत्न करतले। पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांणी अशें म्हणिल्लें की खरो भारत देश हो आमचो गांवांनी आसा। गांवांनी भारत देशाच्या संस्कृतीचें जें दर्शन जाता ती खरी आमची गांवची संस्कृती किंवा आमची राज्याची संस्कृती आनी पर्यायान देशाची संस्कृती। पूण हाजेरूच खंय तरी घालो पडपाक लागला काय कितें असे प्रश्न निर्माण जावपाक लागले आनी आमच्या आडेकुशीक आमी ती परिस्थिती पळयता। आयज आमी जो विशय घेवन येता तो म्हणजे आमच्या गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी कशे तरेन एक दृश्ट चक्र आमी म्हणूं येता तें सुरू जालां तेचेर आमी उलयतले। सांगे, पेडणे, केपें, काणकोण, सत्तरी, धारबांदोडा हे जे आमचे म्हाल आसात हे गांवगिरे म्हाल आनी ह्या गांवगिऱ्या म्हालांनी आनी सद्या शिगमो चालू आमकां सगळ्यांक खबर आसा। आनी शिगम्याच्या फाटभुंयेर ज्यो वेगवेगळ्यो प्रथा परंपरा चलतात किंवा ज्यो चाली आसात ह्यो आमकां ह्याच गांवगिऱ्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटा। आमच्या ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी पयलीं तेंपार खूब कश्टान शेतां भाटां फुलयलीं, कुळागरां वसयलीं, भाटां वसयलीं आनी हें सगळें करता आसतना सैमा कडेन सुद्दां तांचें एक वेगळ्या प्रकारचें नातें निर्माण जातालें। आनी शिगम्याच्या काळान आमी जर पळयत जाल्यार सैमाक भजप, सैमाक पुजप हेंच शिगम्याचें कल्चर आमकां दिश्टी पडटा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सत्तरी म्हाल हो एक पयलीं तेंपार गांवगिरो म्हाल आशिल्लो आनी खूब रीच कल्चर आशिल्लो असो हो म्हाल आशिल्लो। अजुनूय आमच्या सत्तरी म्हालांत हांव सत्तरींतल्यान रिप्रेजेंट करता, हांव सत्तरींतल्यान येता। आमी ल्हानपणान सुद्दां जायत्यो गजाली पळयल्या पूण आतां काळाच्या ओघान त्यो ना जायत चल्ल्या, नश्ट जायत चल्ल्या। ताका वेगवेगळीं कारणां आसात। मनीस पयलीं मनशाची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली, आर्थीक परिस्थिती वेगळी आशिल्ली, सामाजीक परिस्थिती वेगळी आशिल्ली, आतां ती वेगळी जायत चल्ल्या। पूण ही आर्थीक उन्नती किंवा आर्थीक प्रगती, सामाजीक प्रगती जाता आसतना आमी आमचें मूळ हें विसरप काय कितें? आमच्या जाणट्यांनी ज्या बुनयादीचेर हे गांव वसयले, गांव घडयले, संस्कृती थंय जी आसा ती तयार जाली, लोक परंपरा, लोकवेद जो थंय अस्तित्वान आशिल्लो तीच आमची खरी म्हणजे एक बुनयाद आनी तेचेरूच आयज आमी उबे आसात। जरी आमी आयज भायर आसले किंवा खंय कामा धंद्या निमतान जरी भायर खंय गेले, जावं ते गोंयान भायर जावं देशा भायर जावं, तरी ही संस्कृती जी आसा ती आमी राखून दवरपाचें काम आमी करपाक जाय। आतां एक तुमकां हांव हो जो आमी हो बोर्ड पळया तुमी, हो बोर्ड जो आसा हो सत्तरी म्हालांनी म्हणजे जेन्ना आमी होणां आनी हांगाच्यान रेडे घाटी वयल्यान वाळपय वयता तेन्ना हो आमकां बोर्ड हांगासर दिश्टी पडटा। आनी ह्या बोर्डाचेर बरयलां की जमीन विकपाची आसा आनी कशा तरेन ते एन ए प्लॉट आनी जें कितें आसा तें आसा, रेटूय तेची मेन्शन केल्या, सगळें मेन्शन केलां। आतां हें उक्तेपणान आमकां दिसपाक लागलें की जमीन विकपाची आसा आनी ती खंय आसा तर गांवगिऱ्या वाठारांनी आसा। आतां हें एक सत्तरीन तरी एक व्हडलें फॅड निर्माण जाला। फॅड म्हणण्या पेक्षा खूळ म्हणूं शकता हांव की जमनी
ज्यो जमनी आमच्या जाणट्यांनी सांबाळून दवरल्यो, ज्यो जमनी आमच्या पुर्वजांनी राखल्यो, थंय त्या सगळ्या जमनींनी शेतां भातां कुळागरां वसयलीं, भाटां थंय मांडलीं. ह्यो जमनी आयज सर्रासपणान विकपाचें काम हें सुरू जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता हें खूब घातक असो हो ट्रेंड आसा. जर आमी हो फक्त बोर्ड म्हाका दिश्टी पडलो वयतना म्हणून हांव तुमच्या मुखार ही नजरे मुखार हाडटा. म्हाका दिसता गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी सुद्दां विचार करपाक जाय की जर आमी आतां शहरांनी पळयता कशे तरेन डेव्हलपमेंटेच्या नांवान कसो विध्वंस सुरू आसा. वचत थंय दोंगर कापणी जाता, वचत थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो उब्यो जातात आनी कशे तरेन मागीर ताचो परिणाम लोकांक सोंसचो पडटा. हवामान बदल बाकी सगळ्यो गजाली हें सगळें जाता. अशें आसतना आमी आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी जर ज्यो आमच्या जाणट्यांनी सांबाळिल्ल्यो जमनी कुळागरां भाटां बेसां जर अशी विकपाक काडले जाल्यार आमी आमच्या फुडल्या पिळगेक कितें दवरतले किंवा फुडल्या पिळगेन जर आमकां फाल्यां प्रश्न केले जाल्यार आमी तांकां कितें जाप दितले हो एक व्हडलो प्रश्न. फाटल्या कांय वर्सां सावन सत्तरीन एक ट्रेंड तयार जाला की गांवांनी ज्यो जमनी आसात त्यो विकपाचें प्रमाण वाडलां. आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणजे भाटां कुळागरां किंवा ज्यो जमनी वसयल्यात जंय उत्पन्न आसा अश्यो जमनी सुद्दां विकप आमी दिसपट्टे पळयतात. म्हाका दिसता हें खंय तरी एक खूब चिंतेची अशी गजाल आसा. पयशाची हाव आमी म्हणूं शकता किंवा आनी कितें म्हणपाक शकता, पूण जर आमचे जाणटे हे शेतां भाटां आनी कुळागरांचेर जगून आपलो घराबो चलोवपाक शकतात जाल्यार आमी कित्याक चलपाक शकना. आनी आमी जमनी विकतात कित्याक? जें गांवपण उरलां, जमनी विकप म्हणजे भायले लोक येवन थंय येवप, पयशेकार लोकांनी थंय जमनी घेवप आनी तो एक स्ट्रक्चर आसता गांवपणाची जी एक आमी म्हणटा संकल्पना आसता ती खंय तरी भितर मिस्तुराद जाता आनी भितर भेसळ निर्माण जाता आनी हळू हळू गांवाचें जें आसा तें गांवपण शेणत वयता, सांस्कृतीक ताचें आंग शेणत वयता आनी थंय भेसळ स्वरूप परिस्थिती आमकां निर्माण जाल्ली आसा. सो आमी सगळ्यांनी एक विचार करपाक जाय की जमनी परत हो बोर्ड पळय तुमी कशे तरेन हो बोर्ड लागला ही जमीन विकणे आहे म्हणून, जमीन विकपाची आसा म्हणून, हो एक विशय जालो. तर म्हाका दिसता सरकारान सुद्दां जे अशे गांवगिऱ्या म्हालांनी जे लोक जमनी विकपाक लागल्यात आतां कित्याक विकतात तेंचे कारणां कितें ही खंय तरी एक जापसालदारकी ही आमची आसा किंवा जे ह्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां सांगपाक सोदता की जमनी विकूं नाकात तें आमचें एक दायज जावन आसा. आनी आमकां कसलो नैतीक अधिकार आसा ज्यो जमनी आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरल्या, पुर्वजांनी आमच्या जाणट्यांनी घामा कश्टान थंय शेतां भातां कुळागरां वसयल्या फुलयल्या त्यो जमनी विकपाचो आमकां कसलो नैतीक अधिकार आसा वो स्वता आमकां तें शक्य आसा काय कितें? जें आमच्या जाणट्यांनी केलें, जें आमच्या पुर्वजांनी केलें, जीं भाटां वसयलीं कश्टान कुळागरां वसयलीं ही आमकां आतां वसप किंवा आमकां ती राखून दवरप किंवा ती उबी करप किंवा तशी भाटां करून दाखोवप आमकां शक्य आसा? अजिबात ना. तर आमकां नैतीक अधिकारूय ना की ज्यो जमनी आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरल्यो, जी कुळागरां दवरलीं, जी शेतां भाटां तयार केलीं ती आमी विकतात. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंय हें माणकुलें राज्य आहा. आमच्या सत्तरी भितर किंवा त्या वटेन सांगे काणकोण पेडणे तर विचारपाचेंच ना कितें परिस्थिती जाल्या ती. सगळ्या व्हडल्या व्हडल्या लोकांचो आमच्या थंय दिल्ली सत्तरीन दिल्लीच्या लोकांनी सुद्दां जमनी घेतल्यात, गुजराती लोकांनी सुद्दां जमनी घेतल्यात. अरे आमी जर आमचें अस्तित्वच जमनी म्हणजे आमचें अस्तित्व तें जर आमी लोकांक विकपाक लागले जाल्यार आमी फुडल्या वर्सां फुडलीं वर्सां येतलीं, फुडें ज्यो पिळग्यो येतल्यो तांकां आमी कितें दवरतले? किंवा आमची जे एक कल्चर आसा तें आमी स्वता आमच्या हातांनी नश्ट करतले. सो खंय तरी हाचेर विचार जावपाची गरज आसा. हो एक विशय खंय तरी मनाक भिडलो लागलो म्हणून तुमचे पर्यंत पावोवपाचें काम हांगासर हांव करता आनी आव्हानूय करता की लोकांनी आपल्यो जमनी राखून दवरच्यो, त्यो विकच्यो न्ही. आनी विकले उपरांत थंय कितें जावंक शकता तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो आपलीच शेपटी आपूण दुसऱ्याच्या हातीन दिवन आपलोच फुडलो सर्वनाश कित्याक ओडून घेवप हाचो विचार खंय तरी करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल आयज गांवगिऱ्या वाठारांनी व्हडलें जें एक संकट येयल्लें आसा तें म्हणजे काजीचे उत्पन्नाचेर. आयज काजू ज्या काजूच्या उत्पन्नाचेर लोक वर्सभराची आपली खर्च काडटाले, लग्नां करताले, घरां बांदताले आनी काजूचो सिजन हो ह्या गजालीं खातीर म्हत्वाचो आसलो कारण हाजेर सगळ्या वर्साचें गणीत लागून उरतालें. पूण आयज परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा की आतां पर्यंत 15% सुद्दां काजीचें उत्पन्न हें आजून येवंक ना. शेतकार त्रासान पडल्या. पूण म्हाका एक वायट दिसता
की शेतकार उलयना कित्याक, शेतकार जाप काडिना कित्याक. शेतकार मागणी करतात की तांकां कमीत कमी 250 मेरेन तरी हमी भाव हो मेळपाक जाय काजींचेर. कारण आतां कांयच ना, उत्पन्नूय ना आनी रेटूय ना. आतां फाटल्या फावटी 111 रुपया रेट आशिल्लो, तोय आतां ना, तोय कमी कमी जायत वयतलो. सो हो जो मुलभूत हक्क, आतां उत्पन्न कित्याक कमी जालें काजींचें, तेजो सायंटिफीक विचार अभ्यास करप हें जावपाकूच जाय. पूण जो पर्यंत शेतकारां कडल्यान कांय आवाज येना, शेतकारां कडल्यान तेंची मागणी तितल्या फोर्सान जो पर्यंत सरकारा कडेन पावना, तो पर्यंत कांयच फावता ना. कारण सरकार हें भेड्डें जालां, आमकां सगळ्यांक खबर आसा सरकार भेड्डें जालां. आनी आतां तर सरकार हें फक्त वेंचणूक मोडान गेलां. फक्त इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन जें आसा तेतून गेल्लें आहा. नांवा पुरते सगळे सांगतात की आमी अंत्योदय तत्वाचेर विचार करतात, अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करतात. कसलें अंत्योदय तत्व? आयज जर शेतकार, काजू शेतकार इतल्या संकटान आसा, एके वटेन ते कांय जाप काडीच ना, ती दुर्दैवी गजाल. पूण दुसरे वटेन सरकार जर अंत्योदय तत्वाच्यो गजाली करता जाल्यार सरकारान ह्या काजू शेतकारांची विचारपूस केल्या काय कितें? सरकाराचे अधिकारी किंवा एग्रीकल्चर खात्याचे अधिकारी किंवा आनी खंयचे सरकारी अधिकारी आयज ह्या काजकारांच्या काजूंनी गेल्या, पळयलां तेंच्यांनी खऱ्यांनी कितलें पीक कमी जालां काय ना तें? जेन्ना शेतकार, काजू शेतकार आवाराचेर भट्टी पेटयता, आवार आमी जेका म्हणटा, तेन्ना हो शेतकार सरकाराच्या एक्सायज खात्याक पयशे फारीक करता, फी फारीक करता, ते तुमी घेतात. पूण जेन्ना आयज हो शेतकार संकटान आसा तेन्ना बाबा खऱ्यांनी कितें परिस्थिती आहा तेजी, हेची दखल घेवपाची किंवा तेची विचारपूस करपाची मात तरी काळजी किंवा हुस्को कोणें दाखयला, सरकारान दाखयला? अजिबात ना. फक्त गजाली करतात. अंत्योदय तत्व, अंत्योदय तत्व म्हणून. कसलें हें अंत्योदय तत्व? आनी शेतकार आमचे खंय आहा? शेतकार कित्याक भेड्डे कुड्डे कित्याक जाल्यात? शेतकार कित्याक मोने जाल्या? काय तुमी वेंचणुकाच्या इलेक्शनांनी आनी हेतून सगळ्यान व्हांवून गेले आनी तुमचेर जे संकट येयलां तें आमी दाखोवपाचें? कितले फावटी दाखोवपाचें आमी? काजी ना, उत्पन्न ना, शेतकार संकट, म्हणजे हें आमचेंच काम फक्त, तुमचें कांय काम ना? काय आमच्या खांदार आर्म दवरून तुमी फार मारतले? जेन्ना मनीस आपल्यो संवेदना विसरता, आपलो हक्क अधिकार मागपाचो विसरता, तेन्ना ते लोकशाहीचे सगळ्यान घातक अशें ती एक सायन आसता, चिन्ह आसता. कोणाक म्हणून दुशण दिवप तेंच कळना. एके वटेन आमच्यो जमनी विकप चल्ला गांवगिऱ्या वाठारांनी, तेचेर कोणाचें निर्बंध ना. कोण विकता जमनी, कित्या खातीर विकता, हाची वासपूस करप आवट ऑफ द वे वचून, आनी तेका आडवप, नाका विकूं जमनी, तुजें कितें संकट आहा, तुजेर कितें जर वेळ आयला जाल्यार आमी पळोवया निभावन. हो नैतीक आधार किंवा हो आधार कोणूच कोणाक दिना. जमनी विकप चालू, हांवें तुमकां बोर्ड दाखयले कितें आहा ते, फक्त जमनी विकपाचे बोर्ड. त्या भायर 70 जावं आनी कितलेशाच मालांनी सर्रास राजरोसपणे आतां दोंगर कापणी चालू आहा. दोंगर कापून प्लॉट करप आनी ते विकप भायल्यांक, हें राजरोसपणे चालू आहा. कोणाचें लक्ष आहा? कोणाचेंच लक्ष ना. म्हणजे आमी जे गोंय 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 म्हणटा तें उरतलें आनी एक 5-10 वर्सांनी? म्हाका तरी दिसना उरतलें कशें. जेन्ना शेतकार संवेदनाहीन जाता, जेन्ना शेतकार ताकद दवरिना आपले प्रश्न मांडपाक, प्रश्न सरकाराक विचारपाक, तेन्ना कोणो नासलेले हे शेतकार काय कितें असो प्रश्न पडटा. काय फक्त राजकारण्यांची चमचेगिरी करप, राजकारण्यांच्या फाटी फाटी वचप, येतात तेन्ना तांकां सलाम करप, हीच लाचारी पत्करप. आनी अंत्योदय तत्वाचें सरकार, कसलें अंत्योदय तत्वाचें सरकार हें हांवें सांगपाची गरज ना. तेन्ना म्हाका दिसता हे ज्वलंत प्रश्न निदान शेतकाऱ्यांनी तरी आवाज उठोवचो, शेतकाऱ्यांनी तरी आपलो निदान आवाज सरकारा मेरेन पावोवपाचें तरी काम करचें. कोण तुमकां येवन कांय दिवपाचो ना की हे घे बाबा तुज्यो काजी लागूंक ना न्हू म्हणून घे, तुका आमी दिता, प्रत्येक काजी फाटल्यान तुका इतलो पयशे आमी दिता, किंवा नुकसाण भरपाय आमी दिता, किंवा आधारभूत तुमची किंमत वाडोवन दिता काजीं खातीर. हें सरकार येवन करचें ना. आनी शेतकार जर कोणो नासलेले जाले, कोणो हीन जाले जाल्यार जें सरकार, जशें तुमी आहा त्याच पद्दतीचें सरकार तुमकां मेळटलें.
सो हांव परत एकदां आव्हान करता आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक की जमनी विकूं नाकात। हे अशे तरेचे बोर्ड लागप जे खऱ्यांनी जाणटे सुद्दां गांवगिऱ्या वाठारांनी दुर्दैवाची गजाल आसा। म्हणजे पेडण्या मेरेन आमकां खबर आसलें, पेडण्या मोपा आनी ह्यो गजाली ज्यो जाल्यार कसो जमनीक भाव येयला तो आमी पळयला। पूण आतां हें जर वारें अशें फुडें फुडें बाकीच्या गांवगिऱ्यांनी वाठारांनी वचपाक लागलें जाल्यार आमकां जमीन म्हणटा ती आमची हक्काच्यो जमनी आमी विकपाक लागले जाल्यार फुडल्या पिळगेक अक्षरशा हाणामारी जातली जमनी खातीर। जाता सुरू जाल्या, फुडें ती आनी वाडटली आनी फुडली पिळगी जी आहा ती आतांच्या पिळगेक दुशणां दितली, अक्षरशा शाप दितली, हें मात नक्की आसा। सो जमनी तुमच्यो विकूं नाकात, त्यो राखून दवरात। विकपाचो आमच्या जाणट्यांनी जमनी ज्यो ज्यो राखून दवरल्या तो विकपाचो कसलोच नैतीक अधिकार आमकां ना। आनी दुसरी गजाल म्हणजे शेतकारांनी आपलो आवाज हो करपाक जाय। जर आवाज करूंक ना जाल्यार हें बेड्डे कुड्डे मोने सरकार फक्त इलेक्शन कॅम्पेनींनी उरतलें। फक्त आयज लोकसभा, मागीर विधानसभा, मागीर पंचायत, मागीर जेडपी, मागीर म्युनिसिपालिटी हेंच करीत रावतले, आपलो स्वार्थ पळयतले, तुमकां कोणूच विचारपाक येवचो ना। मागीर रडून कांय फायदो ना। जर तुमकां समस्या आहा, तुमकां प्रश्न आहा जाल्यार तेचेर उलयात, जाप काडात, आवाज करात, जाल्यारूच खंय तरी तुमची दखल जी आहा ती कोण तरी घेतलो अशें म्हाका दिसता। तुमी पळयत रावात गोमंतक TV।